सकाळचो वेळ सुकण्याचें चिव एक वेगळी सोबीत कॉलनीच्या सोरभोंवतणी पसरता. सूर्य आपले किरणां दोरतुरेर घालून पांचवीचार चोरो सुर्याचे किरणांत दोवान भरलेल्या आंगार घेत आसा. आलामाचो आवाज कॉलनीक सोरभोंवतणी सकाळींची 7 वरां गाजता. लोकांनी आपल्या दिसाची सुरवात निकतीच केल्या. सांगचें म्हणल्यार सदांचे दिसा भाशेन आयचो एक दीस. पूण हो आयचो दीस चौगां इश्टांक एक वेगळोच दीस. कारण आयचो दीस तांच्या जिवितांत फुडाराचे बऱ्या खातीर वेगळो बदल घडोवन हाडचो आसा. हो जुजे एक पोदेर आनी कोण्णाचो मालक आपलें कोण उक्तें करता आनी ताचे किनार ताज्या उंड्याचो पोरमोड गिरायकाक नाकांत भरून तांकां कोण्णांत येवंक आमंत्रण दिता. लुईस कोण्णांत भितर सरता आनी जुजे ताका येवकार दिता. Jose, कैसा? Good morning. अरे दीस आनी कितें रे बाबाशी चोय रे गिरायक ना जाल्यार चोय तूं पळय गिरायक गाडी चोय येवपाक गाडयांचेर. अरे सांगपा म्हळ्यार म्हाकाय दूख भोगता पूण कितें करया गुन्या म्हजोच. हांवें सगळे होद मोला वस्तू हाडले आनी तुजे शॉपाची गेले तेका लागून म्हाकाय गिरायक ना. तेका लागून तूं हिंगा तरी आनी म्हाका दिसता तूं हिंगा गिरायक करूं म्हणत म्हण. अरे ना तोरे बरे हसतायश मुरे आज मी हसपा बरे हा मुझे पोटा एक भूक लागून जुसे चल चालू मगे सदांचो पण वाडी नाजाल्यार हांगा गोड एक पटले. ते जालें की सदांचे भाशेन मगो. हय सदांचे भाशेन. कितें चलता रे सिटीरेस मुरे जुजे. अरे तुझे कितें जालें पळयता हांव तुका इश्ट मरे आमकांय सांग मरे कितें जालें. ना गो आमकां मातशें बेजार आहा हो दोन कितें करता काय गिरायक ना काय ना. आगो सांगपा म्हळ्यार हें आमगे प्रॉब्लेम दोगांय गेले. आमगे गिरायक ह्या दिसान सारकें सगळा पळय. हय सारकें गेले जे कितें पयशे येताय ते आमकां फकत शेतांक मोडपाचे तेच पेस करपाक काही पावनाय. आगो आनू तूं सांगत तें सारकें आमगे वेळू सारक ना. हो आमगे सादो लोक आसतना आमगे चलताले आमगे हे दोन चलताले आतां कांय चलना. आनी आतां म्हळ्यार हो भायर लोक येयला आनी हे सगळे कमर्शियल येयले व्हडले व्हडले फ्लिपकार्ट आनी अमेझॉन आनी हे ते आनी अशें करून दोन कितको चलतलो. सारकें तुगेलें आनी इथे बेस्ट हिंगा थिंगा बेस्ट आनी आमगे गिरायक सगळें थिंग वयता आनी अशें करून आनी 10 जाण गिरायक येयल्यार बरें आमी ते सांग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. अरे कितें जालें? काय नो पात्रांव. अरे कितें जालें तें सांग मरे. पात्रांव आतां म्हणजे मामी बरी ना. डॉक्टरान सांगलां ते ऑपरेशन करपा पडटा म्हण. पात्रांव मुखार पयशे नाय म्हाका पयशांक गरज आसा. मुगे ह्या म्हयन्याक पगार बेगीन दितलो. हे काय पिलो हे बरें करून पात्रांव तुका. बाबा कितें जाला? काय न्हू कितें जाला? तूं बरो आसा न्हय? हांव बरो तूं मातशें रागात येयला हांव हे पाटी कित्याक हे पाट तुका मुगे म्हयन्या पगार दिवपा जावपा ना. कितें जालें? ना ते कॅशमीर माय बरी ना म्हणून पयशे एडवान्स येयले.
ताका लागून तुका आमकां बागा दिवपाक जमना. तू खबर आहा तुज्यान एसको करूं जायना. 3 म्हयने जाले मुगे अजून पगार दिलो ना तुवें. पयलो म्हयना सांगला तुवें तेगे डॅडी बरो ना, दुसऱ्या म्हयन्या भाव बरो ना पडो आनी आतां मामी हांवें कितें करपा आतां. ना 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 अदमोला कितकोन दिवपा जाता. आमगे बात अदमोला मागतात. आम तेका अदमोला दिल जाल्यार आम कित खावपाचें, आमकां कित उरतलें. मॅडम आमकडे बी लोक अदमोला घेता, आम कित करपाचें. हांव जाणा तूं आमकोडे सवाय घेताय आनी डबल रेटान इंकताय. आगो आनू कितें मेळटा गे, सवाय जा सवाय कितें मेळटा गे, नाय तेंय मेळपा ना. बाय बाब यो 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 सवाय भितर दिता यो. बाबा बा यो यो हिंगा सवाय दिता. केशील रे सवाय सवाय तुका जाय केसो रे मोला आसन गेल्या बरें सर म्हाका. मोला जा मोला वच चल. अरे लुईस हे दिसा हांव तुका सदांच चोयता तूं बोबाड मान बिजनस करता बिस्तो कासा कितें आतां. हालसेन आम कित करपाचें. बोवाड्यो मारूं पोटा. बोवाड म्हणना जाल्यार आमगे पोट कितको बतले. बायल भुरग्यांक आम कितको सांबाळपाचें. नाजाल्यार आम शॉप बंद करूं पडलें. तशें करूं पडलें लुईस. बंद करून उडोवया आमगे शॉपां. तो बरो सॅड दिसत आसना तेका तुज्यान. अरे स्टियन दिसल तुका आनी कितें सांगपाचें. सांग मरे तूं आमगे फ्रेंड मरे. ते हांगे थिंग तो गाडी आसा आणटो न्हू थिंग आज हांव चाये बसलोलो सकाळी. थिंग ती शेतकांनी बी आहली ती उलयताली. मदें एशें कोन्न आयकिल्लें तेंगे गिराक जायना, तेंका पयशे दिनाय. तेका लागून हांव चिंतालो आनी तेंका हांव हेल्प कितको कोत्तलो म्हज्या वाटेसून. तें हांव चिंतून चिंतून कांय ना जालें मतीं. तेका लागून हांव आतां टेंशन अशें पडा. तशें करून जाल्यार चिंताय मरे आमी कितें करपा तें. आतां सगळो लोक सोशल मिडिया उजार करता सो आमी तेंगे बिजनस सोशल मिडियाचेर प्रमोट करुया. ओय सारकें तुजें आमगे फ्रेंडा बी सांगया. वय तूं की आयडिया पयलीं मतीं आसलो जाल्यार ती म्हाका कितें सांगूं ना. आतां हांव भिजतो हितू गो टेंशना पडलो. तूं म्हाका आयडिया सांगला चल तुमी करया तिगांय करया तिगांय हेल्प करया तेंकां. केन्ना करया आमी आतां केन्ना. आतां करया मरे आमी. पण आज मुगे शॉपाचे कितें जालें तें. अरे आवय तें सांग सोदता बरें तुका. तुगेली उतरां तुवें सांग सोदता. ओय ओय हांवूय तेंच सांगपा सोदतालें. तूं स्वतमानपण आज कितें जालें तें मुगे शॉपाचे. हितूलें गिराक जालें की हांव नको मुगो आनी स्पेर फूल जाल्या पसून सांगून सांगपा बरें सांगोच पळय म्हाका तेशें जालें. मुगे हेका दुखना भायर पावना लोक कितें रे. हितू गिराक केन्ना जावंक ना म्हाका. आनी मुगे सवाय बातमा दिवपा केलो तें दोबरात प्रायसान वयले. अरे हे म्हाका कांय सोंग ना. ही मिला कितको जाली ती. हे सगळें एश कोन्न कितको जालें. हें सगळें हांव कोन्न दिल तुमकां. तुमगे हो दोन चलोच म्हूण लोकांक सांगपाक हें गरजेचें आसलें सगळें. अरे तूं कितें सांगू सोदता तो सांगतलो. तो म्हणून सोदिता की कांय दिसांनी आमी सोशल मिडियाचेर तांचे बिजनस
बिझनस प्रमोट करपाक आमी सगळीं बागूंक तुमगे हो धंदा आहा म्हूण लोकां मत जागृताय हाडपा हें सगळ्यांक गरजे आसलें. हे सगळें केलें तें तुमी आमच्या पासात केलें कितू बोर भुरगीं तुमी. आम तरणाटी आयज काल सोशल मिडियाचेर सगळे यूज करताय तेका आमी चिंतलें तुमगे बिझनस प्रमोट करया म्हूण. तेच जाल्यार आमकां शिकोय मुगो आमी कोताय हें कितको करपा जाय तें थोडें शिकतले आनी आमगेलें बिझनस आमी वाडयतले फुडाराक.